स्मार्ट सिटीक लागून ह्या लोकांच्या पोटाचेर कशें आयला हे आमी तुमकां दाखोवपाक सोदता। आता मुखावेली आमचो प्रॉब्लेम कितें आसा हो आमचो परशुराम भाव तुमकां सांगतलो, ताज्या कडल्यानच तुम्ही ऐकून घेयात आणि तुम्हीच चिंतात की स्मार्ट सिटी म्हळ्यार ही आमच्या बऱ्या खातीर आसा काय ही आमच्या पोटाचेर आयला। माझे नाव परशुराम नाईक। माझे नाव परशुराम नाईक। त्याच्या हा आमचे इथले लोक 50-60 लोक हिंगा पोट भरता। आमच्या प्रत्येकाच्या घरान पांपेर तिंका व्हरून पोटाक घालता। आमकां स्मार्ट सिटीन सांगले आणि हिंगा आयले नेले। आता म्हणले काम झालं त्यांचे, आता तोय सांडून गेला। आमकां रॅम्प करूं ना काय ना। आमचे 2 पोन्यो फुटले भायर फातराक लागून। आम्ही पोन्यो व्हरून आता भितर दवरले त्या सायडीक पुला पंचान भितर व्हरून दवरले। रेंव हा म्हणून रेंवेचेर वयर काडले। आता मेयर काल येयला आणि म्हणला हुंय पोन्यो भायर काडा हिंगासून की हिंगा दवर नाका, हिंगा वळचीक जाता म्हणून। आता वळचीक जाता म्हणटा थिंगासून पोन्यो भायर काडून दवरतले खूंय आमी, पोट भरतले खूंय। आता हे आमचे प्रश्न जालो आहा की आमकां पोट भरपाक उपाय ना कसो जाला। धंदो इकून नाल्यार धंदो सोडून आमी वचून चोरूंक लागपाचे आता आणि पोट भरून खावपाचे ना, कश्ट करपाचे ना। दर्यान नुस्तें मारून आमी पोट भरून खाता तेय तर नाका जाल्यार कितें करपाचें? सरकारान आमकां सांगचें। हे आमी सगळ्यांक लेटरां केलेली आहा, आमकां अशें प्रॉब्लेम जाला। मातशें पावसान इतली वादळीचेर पोन्यो हिंगा दवरून वयर काडून मेळना आमकां, म्हणून आमी तेंकडे इतली रिक्वेस्ट केलेली की बाबा आमकां इतलीच मागणी आहा की एक रॅम्प करून दिवचो, पोन्यो वयर काडून आमकां कांटाळे पालोवंक तरी मेळोंक जाय। आमी आनी कांय मागूंक ना तेंकडे, फकत इतलें म्हणलेलें पोन्यो वयर काडून आमकां कांटाळे पालोवपाक मेळोंक जाय तितलेंच। आमचे प्रश्नूच तितलो आहा की आमकां खंयूय जाल्यार थिंगा जाल्यार थिंगा, हिंगा जाल्यार हिंगा पोन्यो वयर काडपाक इल्लो सुवात दिवचो। कित्याक ते म्हणटा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमी खंय वयतले बाबा? फॉरेस्ट ते म्हणटा फॉरेस्टाचे, हिंगा म्हणटा व्हडले व्हडले लोक भोंवता म्हणटा, तुमकां म्हणटा हिंगा घाण जातली म्हणून सांगता ते आमकां। जाल्यार वयतले खंय? गरीब वयतले खंय? खंयच्यान वचून पोट भरपाचें? कितें करपाचें? आता हे म्हणून आमी तुमी आता बाय येयला, बायच्या मुखार आमी दवरता की आमचे कितें उतरां आहा। आता आमी हेका सीएमाकूय सांगले, सीएम हिंगा येयलोलो, सीएमाक सांगले, मागीर बाबूश सराक सांगले की अशें जाला। तो बाबूश सर म्हणलो आपूण पर्सनली येवन पळयता। तर पळयला काय ना आमकां खबर ना, तो कांय म्हणूंक ना, आमकां कांय सांगूं ना अजून पासून कितें करता कितें ना, आमकां कांयच खबर ना। तर काल तो येयलो आणि तो सरा चेडो म्हणलो काल हे सगळें घाण जाला, हिंगासून काडूंक जाय, हिंगा कोणें दवरला हिंगा, अशें तसो म्हणून गेला हुंय। आता भिवून आमी हे एक उतर दवरला की आता हे फुडें तरी आमकां गव्हर्मेंटान आमकां पयचे आणि गरिबांचे एक आदार करून दिवचो की पोट भरपाक, आनी कांय ना। आमी कांय मागना बाबा, फकत पोट भरपाक एक व्हडे वयर काडून कांटाळे पालोवपाक आमी तितलेच मागता आनी कांय ना। कित्याक दर्यान आमकां कितें घर बांदून दी म्हण कांय मागना आमी व्हडे वयर काडपाक इल्लो सुवात मागता। हिंगा 100 जाण तरी पोट भरतात, तेंचे सगळ्यांचे पोटार येयलेले आहा। मातशें देवा खातीर इतलो रिक्वेस्ट करता की आमची एक मागणी आत्मशीत तुमी हे करचें म्हणून। आता फाटी जानेवारीक 9 इयर जालो पळय, तेन्ना ही भावा म्हाका सांगता की जानेवारीन एक व्हडलो हांच्या खातीर तरी एक डिझास्टर कसो जालो। तांचे जाळे हांगा तांणी एक दवरले, सो कोणी तरी फुगट्यो मारल्यो थंय आणि सगळे जाळे ते तांचे उजो लागून लासून उडयले आणि तांकां त्रास जालो। आणि वडे फुटले आमचे वडे फुटले, हिंगा 2 पोन्यो फुटले, 2 मिशिनां फुटली। आणि हिंगा अशें जाता रातच्या टायमार की आमी हिंगा रावंकूय मेळना भशेन। आता आमकां हिंगा रावंक मेळना म्हणून आमी पावसान त्रास जाता म्हणून आमी इल्लो लुगार आहा म्हणून आमी फुडल्यान तेवटेन गेले, एक ब्रिजा पण थिंगाच्यान भितरल्यान वचपाकूय आमकां खूब त्रास आहा। अशें ना की ते डायरेक्ट वचूंक मेळटा म्हणून, आमकां खूब पाणी सुकता ते पळोवचें पडटा, भितर भरता तेचे पळोवचें पडटा। आणि पाणी चड भरलें जाल्यार आमी उदकान रावन आमचें काम करता। आणि तेजे उपरांत आमी आनी मेन कितें आमचे सगळ्यांची पोटां तेजेरूच भरता। हे शिणाणे आसूं तिसरे आसूं सगळे आमकां हिंगा पयलीं सगळ्याक पडटाले हिंगा। आता कितें जालां कोण जाणा, आमकां एक 3-4 वर्सां जालीं आमकां तिसरेय पडना, शिणाणे पडना, खुबे पडना, काय ना। तेजेर आनी तो मार बसला आणि तितून पयल्यान आमकां पयलींच्या भशेन आमचो धंदोय चलना। कितें बारीक बारीक चलता पळय, पयलीं आमी थोडे नुस्तें खंय असो कशेंय करून मारताले। जेन्ना ते बोटीचे आता हे घाणी बिणी भितरल्यान सोडूंक लागले तेंच्यांनी, तितून जाता कितें आनी कितून जाता तें खबर ना आमकां। लेकीन आमकां इतलो त्रास जाल्लो आहा, हांव गव्हर्मेंटा कडेन इतलेंच मागता की आमकां इल्लो खंय एक लुगार करून दिवचो आनी काय ना। 25-30 वडे आसा, 100 जाणां आसात आणि तेजेर पोट भरता 100 वयर लोक। आणि पोन्यो बी आमचो सगळो फुटला, आमी व्हिडिओ करून दवरला आमी। पोन्यो फुटलो आमचो सगळे मशीन फुटले सगळे।
आम्ही किती म्हणता गोवा इज अ वेलफेअर स्टेट. तुम्ही जो कितें तुमचे योजने राबयता पळय, जे कितें तुमचे सौंदर्यवर्धन करता पणजी सिटीचे नाजाल्यार नवीन तुमचो विकास करता, सो हो विकास तुम्ही हे जे बारीक बारीक कोण धंदेकार आसा, बारीक बारीक उद्योजक आसा, तांच्या पोटार येवन तुम्ही विकास करतलो. सो असो जो विकास करता तो कितें उपकारी पडटा आमकां आनी कितें फायद्याचो तो विकास. तर ताका लागून आमी नुस्तेमारी मुखार पावसाळो आसा, सो पावसाळ्यान तांकां कितलो सगळ्यांक त्रास जाता. आणि हे फाटी गेल्या पावसात तर आम्ही मातशे कशे करून आम्ही हे केले, हे पावसान तर आनीक चड त्रास जातलो आमकां. आणि मेन म्हणल्यार थिंगा रावपाक जायना, ते वयचो भितरली ते घाणी येता तितून न्हू इतले मच्छर येता तितून. तशेंच आमी काम करता, आमचे कितें चल्लेले आहा ते द्याक आनी आमी आमकां खबर आहा कितें चलता आमचें. आमी इतलेंच मागता की आमकां मातसो येयलो कितेंय करून पळय, हिंगा कुडको सोडलेलो तो हिंगाय करूंक नाता, तो मातसो भितर तर आमकां मातसो करून दिवचो, आनीक काय ना. आनी थिंगा वडेय दवरूंक मेळना, पावसान आमकां थिंगा वडेय दवरूंक मेळना. सकयल मातसो वयर पडटा म्हणून बरें आहा. रातभर आमी थिंगा रावन जागराणी करून आमचे पुणे व्हडे धंदो पळोवचो पडटा. आमकां थिंगा रावंकूय मेळना. रातचे कोण येता वयता ते पळयना. फाटल्या दिसांनी आमचे खूब जाणांचे जावूय चोरून गेले. तितून पयल्यार आमकां हिंगा सीसी कॅमेरा बी काय ना आमकां हिंगा. देखून आमी मातशी मागणी करता, आमकां प्लीज मातशे सीएम सरान आनी बाबू सरान मातशें आमकां हेल्प करचो. आमी तेंचे कडेन तेच हेल्प मागता, पयलींय गेल्ले ते कडेन आनी आतांय तेंचे कडेन हेल्प मागता. प्लीज मातसो कितेंय करून आमकां एक रॅम्प बांदून दिवचो. आता रॅम्प तुम्ही म्हणले ना तुमकां स्मार्ट सिटीन बांदून दिता म्हणून बांदून दिता म्हणल्यार आशिल्ले आमकां प्लान दाखयला पळय, पयलीं प्लान दाखयलो ते स्मार्ट सिटीचे लोक तेंकां काय आमी वळखना बाबा, आमी नुस्तेकार, आमी शिकलेले काय ना. तेंच्यांनी येवन आमकां दाखयले की बाबा तुमकां अशो प्लान आहा, तुमकां रॅम्प आहा, रॅम्प ह्या सायडीकसून ते सायडीक आसलेलो रॅम्प, दोन्ही वतान रॅम्प आसलेले आमकां दाखयलो. मागीर आतां आमी प्लान पळय आतां पयला प्लान तितून रॅम्पूच ना. पयलीं आमकां दाखयला तितून रॅम्प आसलेलो, आतां पळय केला तितून रॅम्प ना. मागीर हांवें प्लान तो कोणा कडेन घेतलेलो प्लान, तो प्लानार रॅम्पूच ना. तो पयलो हांवें, तो पयलो जनतेकडे तुम्ही कितले पट उलयता तुमच्या स्मार्ट सिटीक लागून, तुमच्या येवजणेक लागून, ह्या धाकटे जे तुमचे व्यवसायी आसा, वेपारी आसा, तांच्याकडे तुम्ही कितले पट उलयता. आता त्यांनी जगपाचे कशे, ते कोण स्मार्ट सिटीचे संबंधित अधिकारी आसा कोण ते सांगता पळय की तो मनीस आयलो आणि आमकां अशें आश्वासन दिले आता तो प्लान प्लान आताचो, पयलींचो प्लान पळय आसलेलो तितून रॅम्प आसलेलो, हे प्लानाक रॅम्पूच ना. आमकां दाखयला पळय, मोबायलार दाखयलो, लॅपटॉप हाडून दाखयलो, तितून व्हडले लॅप हे कशें हाडलेले तितून रॅम्प आसलेलो आनी हे प्लानाक रॅम्प ना. आता पळय आमी एकूच चिंतला, आनी जरी तो थिंगाच्यान आमकां काडले जाल्यार आमी ते खंयच्या सामानाक हात लावचे ना, आमी थिंगाच मरतले. आता तेंच्यांनी सांगला आमकां आयचे भितर फोडून उडोवन दी, उदकान दवरा. आता धंदो सगळो उदकान तो धरतलो बाबा, इतलोच व्यापार हा तो उदकान धरतलो. एक मनशाचे अदीक बरें ते कितें करता करू म्हणून उगी साणून उगी बसताय आमी. आमी काय करू ना, तेंची म्हूण चूक करूंक शकना आमी. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे कित्याक तेंच्या अंडर आमी आसा, आमी तेंची म्हूण चूक करूंक शकना, कित्याक तेंकाय त्रास जाता आसतले गोडे. मात आमचेय गरिबांचे मातशें पळया म्हणून तुमी सीएम सरान जावं, बाबू सरान जावं, मेयर सरान मातशें हेल्प करून तेंकां मातशें कितें सांगल्यार आमचे उपाय जातले. तुम्ही फिशरीज डिपार्टमेंटाक बी सगळे बरयला, सगळ्याक दिला बाबा, सगळ्याक दिला. फिशरी डिपार्टमेंटाक दिला, बाबू सराक दिला, मेयराक ना. तो रॅम्प धाकटो बाबा, तेंकां पर्सनल कोणाक बांधला, बोटिंग बांधला तो खबर ना. ना तो पावचोय ना सर आमकां. तो 3 मिटराचो कितें 4 मिटराचो हा. पण तुम्ही आता मेयराच्या आणि बाबूशाच्या फुड्यान गेल्ले. हय, बाबूशा फुड्यान 4 फाटी गेल्ले बाबा. तो म्हणटा आपूण पळयता पर्सनली कितें आसा पळयता म्हणटा. कितें आमचे कितें मेयर सराक मेळोंक ना, आमी बाबू सराक मेळवले. लेकिन मेळोंक ना आमकां गेलेले एक बडी आमकां मेळोंक ना, कित्याक टायम ना की नासलो तो. पण आमी म्हणले सराक मेळला न्हू बाबू सराक, जाल्यार आतां म्हणले मेयर सराक मागीर पळोवया मेळया. हय म्हण चिंतलेले, मात आमी नको आसलेले इतले व्हडले जातले म्हणून, आमकां थिंगासोय काड म्हणटले म्हणून. काढून उदकान दवरा म्हणटा. आतां उदकान खंय दवरतले बाबा आमी. खूब गाणी आहा सर, तुमकां सांगता रिक्वेस्ट. तुम्ही मुद्दम थिंगा येवन रातचे टायमार घालता उजो, दिसाचे आमी घालना, रातचे 2 बिनाक आमी रातची नायटीक आसता न्हू घाटाय मारपाक, तेन्ना घालता उजो. ते बी जावाक लागून आमी रावचे पडटा, आमकां धंद्याक लागून आमकां रावचे पडटा, अशें जाल्लें आमचें. आनी काय ना, आमकां रिक्वेस्ट करता सर, आमकां कशें करून मातशें हेल्प करता. आम्ही कितें म्हणटा की तुमची जी भौतिक प्रगती आसा आणि तुमचो जो विकास आसा, ह्या विकासाक लागून तुम्ही यांचे जगप स्टॉप करता. ही लोकां आपली बारीक बारीक बिझनेस करून आपली पोट भरता पळय, सो तुम्ही ते बी स्टॉप करता. सो आमची रिक्वेस्ट आसा आता, आणि जर हांचे जी आमी मागणी मागता ताजेर कारवाई जाली ना जाल्यार आमी एक मेमोरंडम घेऊन आमी वतली. मेयर आसा आमचो पणजीचो, ताज्या कडेन अख्ख्या पणजीची काळजी तुका आसा, अख्ख्या पणजीच्या लोकांची काळजी तुका आसा, आणि हे जे धाकटे वेपारी आसा तांची काळजी तुमकां ना, करूंकूच जाय. चेअरमॅन
आमकडे आणि किती किती वर्ष सांगून तुम्ही हे काम आमचं तिसरी पाय जो पिढी दमलो झाली बाबा, तिसरी पिढी झाली आता हिंगा तिसरी पिढी सगळ्यांक खबर आहा. पयली ब्रिज नासलो लोक याद येनासले आम्ही रेल्वेचे याद नासताले न्हू आम्ही दिसनासले लोकांक आता ब्रिज जाला म्हणून आम्ही लोकांक दिसता कित्याक हिंगा कोणी येनासले कंपाला सकयल कोणी झाडा पाला कोणी येनासले खुरीसूय बांधला थिंगा आम्ही हा एक खुरीसूय हा आमचो वयर आमचो एक खुरीसूय बांधलो तो हा. खुरीस बांधला आम्ही मेडिकल असताना पुणे मेडिकल मेडिकल असताना. असताना त्यांना बांधला खुरीस त्याच्या पयली आमच्या पायान तो बेश्टो लायलेलो खुरीस तो मागीर आम्ही बांधला आमच्या कृपेन आमच्या हातीन जालो आम्ही बांधलो बांधलो कितें आता ते बांधून म्हाका दिसता 25-30 वर्सां जातली ते बांधूनच आमीच 3 पिळगी जाल्यार ही लोकां जर हांगासर काम करता जाल्यार हांकां उडोवपाचो तांचो बिझनेस स्टार्ट करपाचो तुमकां कांयच अधिकार ना आणि हो कसलो विकास तुमचो ह्या लोकांचे जगप तुम्ही एकदम सामके बेकार करता आणि हो कसलो विकास तुमचो असलो विकास आमकां नाका वेलफेअर स्टेट म्हणल्यार अशें असता काय म्हणून तुमकां प्रश्न विचारता आणि हेय सर सांगता तुमका की आमकां पयले तेंच्यांनी काडपाचे प्लॅन केल्ले तेंच्यांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सगळ्यांनी मेळून करपाचे प्लॅन केले लेकिन सर परेकर सर असताना स्वतः येऊन आमचे हिंगा पोवन हे कुडक्याक तुम्ही रावा म्हणून आमकां एक 4 बांबू मारून दवरलेले हिंगा तेणेन स्वतःन दिता म्हणलेले सर ना म्हणून आता सरान ना म्हणून तेणे आमकां काय करूया तो तर असलो जाल्यार तेका सगळे खबर असले आमचे तेजे उपरांत आमकां काय इश्यू जावंक ना जेन्ना पळय ते हे रॅम्प हे येयले पळय हिंगा बांदपाचे तेन्नाच्यान आमकां त्रास जावंक लागले आनी काय ना आमी बरे भाशेन आहले हिंगा आणि इतले त्रास जाले इतले त्रास सांगू नाका सगळे भितर आहले आमी सगळे भितर आहले सगळे येताले वयताले सगळे पळयताले आमकां लेकिन आमकां कोणेन त्रास करूंक नाहले आता हे बांदले पळय तेन्नाच्यान आमकां इतले त्रास जाल्ले की हिंगा वडे दवरूंक मेळना वडे दवरलेले आमी उदकान दवरलेले सगळे जाणांनी हे बांदताना आमच्या वड्याच्या सकयल्यान कितें जालें तें आमकां खबर आसा सगळे फुटले भितरल्यान बुराक पडले तितून आमकां परते आमकां काम करचें पडलें मिशिनाचेर सगळे काम करचें पडलें आमकां मागीर तेजे उपरांत तो कुडको येयलो बरो आहा म्हणून आमी थिंगा भितर गेले ते बी सोसून गेले आमी थिंगा वाचतो रातभर सोसूंक जायना रातचे रावले जाल्यार इतले मच्छर आमचे हाल जाल्ले आहा अशें सरान मातशें प्लीज बाबू सराक रिक्वेस्ट करता सीएम सराक रिक्वेस्ट इमेजीन पणजी स्मार्ट सिटीचो व्हडलो दुष्परिणाम तुमकां पळोवपाक मेळटा पणजी प्लीज सर प्लीज सर इतले रिक्वेस्ट मातसो इल्लो कुडको सर ओके मातसो तो आमचो एक रामकामाचो रॅम्प बांदून दिलो पळय आनी कांय आमकां येना आनी म्हणटा उदकान बरो पावस पडल्यार ते बुडोवन गेले की आमकां लुकसाण आमचे बायल भुरगे सगळे रस्त्यार कोणी तुम्ही वचत रिक्वेस्ट बाबूच्या ऑफिसान वचून कित्याक ऑफिशियली लेटर बी केले तांच्याकडे लेटर सगळे लेटर सगळ्यांक लेटर केलेले आहा शिक्को आसा सही आसा सगळे आसा सगळ्यांक लेटर केला तर कोणाक करूंक लोकशाहीन ना आमची मागणी सरकाराकडे जर दवरपाचे जाल्यार कशी आसा प्रक्रिया जी प्रक्रिया आसा त्या प्रक्रियेन ह्या लोकांनी काम केले आता ते धाकटे लोक सीएम सर येऊन मेळून गेला आमकां सीएम सर मेळून गेला तांच्याकडे येऊन मेळून गेला तुम्ही रावलात त्याच जाग्यार कोण आसा ते आपलं बिझनेस सेट करून सोदता ताका तुम्ही मदत करता सरकाराक प्रश्न विचारता की हे गोंयकार ही सगळी जी भावां आसा फाटल्यान उभी ही सगळी गोंयकार 3 पिळगी जाली ती काम करता हांगासर आणि तुम्ही तांचेर लक्ष दिना म्हळ्यार हे वेलफेअर स्टेट आसा काय अत्याचारी स्टेट आसा तुमचे किती प्रश्न असतात तर मातसो विकी बाब उलयतलो आमचो फिशरमॅन तोय एक फिशरमॅन आमचो बाबी तेंचेय पोने आहा पायच्या टायमाचो ते पोने आताचे न्हू माझं नाव पहिले सर माझं नाव मिलाक फेर्नांडीस म्हाका विकी म्हणून वखत आहे का हो धंदो आमचो पायचो धंदो आसलो तो आमी रनिंग करतात हांव चलयता म्हाजे भुरगे येता आता गेले 2-3 वर्सां पयलीं हिंगासर कितें सांगलें आमकां तुमी मातशे पोन्यो काडचे पडटले हिंगासर कितें आमी उदक वयर येता म्हणून रॅम्प बांदता फातर घालता म्हणून सांगलें जशें फुडें घातले पळय तशें आमी ते आयकूंक नासलेले आमी ओके म्हणून आमी सकयल पोन्यो दवरले जशे वयर हाडटाले चालूच आसलेले हे आतां आमचे सांगलां मातशें वयर सकयल आहा आमकां कितें सांगलें मागीर दुसऱ्या फाटी येवन की तुमकां बरो रॅम्प बांदून दितले स्मार्ट सिटी तुमकां रॅम्प बांदून दिता तुमी मातशे पोन्यो काडा आनी भायर दवरा हे उतर तो कोण येयलो स्मार्ट सिटीचो पळय तेणे सांगून गेलो तुमी विचारले बरोवन दिला कोण बरोवन दिना कसलोय कायदो असो कोण बरोवन दिना हे मे पोन्यो काडले सकयल दवरले म्हाजो पोन्यो अजून भितर आसलेलो तेका हेजेर आहा हांवें पोन्यो भितरूच दवरलेलो दोनूय पोन्यो व्हडले भितरूच दवरलेले ते लास्ट टायमार सीएम येयलो तेन्ना हो म्हजो फ्रेंड हिंगा आसलेलो तेणे कितें सांगला तुमी कितले लोक आहा तितले तुमी तुमचे पळय कितें डॉक्युमेंट आहा तितले पणजे पुलीस स्टेशनान तुमी दाखोवचे हाडून आनी तुमची नांवां बी सगळी हांवें सगळी फायल एकठांय केली आनी व्हरून पुलीस स्टेशनान PIक दिली त्या टायमार पी आसलो 2023 ते कडेन दिली आमकां म्हणलें तुमी तुमचें कितें आहा तें आमी कोत्ता आमी पोन्यो काडून भायर दवरले भायरूच आसा कोण भितर व्हरूंक ना पोन्यो निमाणे 2023 तुफान कशें जालें पळय तेन्ना आमचे पोन्यो फुटले 2-3 जाणांचे पोन्यो फुटले कोणाचे मिशीन गेले फिशरी डिपार्टमेंटासान आमकां विचारपाकूय येयले की तुमकां कितें लुस्कोण जाला आमी म्हणलें बारीक जाल्लें तें आमी कोत्ता
बारीक बारीक आमकडे आम्ही कोत्ता हे करून झाले मागीर आम्ही पुण्यावरून थिंगा दवरले फुट्टामला आता कोणाचे प्रॉब्लेम नासलेले कांयच आता काल येयला आनी म्हणटा थिंगा सगळे पोन्यो काड एक पोन्यो एक एकल्याचो आसा 50-60 हजाराचो मायज आसा म्हाजो 2.5 लाखांचो आहा म्हाजो धंदो फुटावणी बिटावणी हा ती थिंगाच आसा हांव म्हणटा कितें काड म्हणटा तुमी न्हू दवरू खंय तें सांगा आख्ख्या गोंयांत जितले फिशरमॅन एडिशनल फिशरमॅन आहा तांकां आतां वतलो इंट्रस्ट तुमी हें दिता म्हणटा सबसिडी आमी एडिशनल फिशरमॅन न्हू आमी नुस्तेकार न्हू फकत दोनापाल कारांजालीम शिद्धोना तेच नुस्तेकार आनी आमी कोण आमी मनीस न्हू जानवरां कोणाक मेळना म्हणून आमी सगळेच ऑफिसान वचून येयले एसेंब्लीनूय गेले रिक्वेस्टूय केली आपूण येवन पळयता म्हणून आमकां आमच्या आमदारान सांगलें ताका फुडें टायम ना दोनूय फाटीं सांगलें तो येवंकूच ना येता दुसरे तो येता तो आपली तो कोण म्हूण येता सदमा ना तो येवन हिंगा सांगता काडून व्हर हांव विचारता व्हरो खूंय हेच आमचें पोट हेजे शिवाय दुसरो ना आमी सारके नुस्तेकार हांव नुस्तें मारताय नुस्तें कापताय हांव नुस्तेकार सारको हांव म्हाजो दुसरो हॉटेल बार तसलो धंदो ना हांव कामाक लावून हांव नुस्तेकार म्हूण दाखोवन हांव खरो नुस्तेकार म्हूण हांव उलयतां आतां म्हाजो पोन्यो आसा येदो व्हडलो 32 फुटाचो पोन्यो हांव खंय व्हरोन दवरून तो आमी रिक्वेस्ट केल्ली कितें हिंगा आमकां एक धाकटुलो रॅम्प बांदून दी जो आमी ताका फोटोवार दाखयलो जो ताका बांदला पळय थिंगा कोणाचो पोन्यो आहा ताका बांदून दिला आमची रिक्वेस्ट आसा की आमकां एक बांदून आमकां कांय नाका तुजी लायट नाका लोड नाका पत्री नाका कांय नाका फकत पोन्यो दवरपाक एक रिक्वेस्ट आहा आनी कितें तो तर पोन्यो उदकान दवरीत हे जे वयर सगळे हॉटेलां आहात तेंचो वासाचें उदक येता थिंगा रावंक जायना पोनच्यान तो फायबर खावन वयतलो आमकां ते धाकटे पोन्यांक सबसिडी ना पण आमी खंय हाडटले पयशे आमकां हे जे आहा सबसिडी ते एक 2-3 जाणांक आसा तीवूय 28,000 वर्स वयता हिंगा नुस्तें मारतलो म्हळ्यार पळय वयर गाडयो तितले ना तितले बोटी आहा मागीर आमी कोत्तले कितें तरी आमी कशे दीस काडटा आमी कोणाक कोण डिमांड करना कांय ना फक्त रिक्वेस्ट आहा की आमकां आमचें पळय एक आमकां धाकटुलो रॅम्प बांदून दिता म्हणलो तो बांदून दिया आमी आमचे वडी हिंगा हाडून काडटा न्हू कोणाक कांय प्रॉब्लेम करना व्हर म्हणटा तर खूंय व्हरोन दवरून ती सांग तुमीच घेवन वचा सगळो घेवन वचा चल आनी आमी कितें करूं एडिशनल फिशरमॅन म्हणून स्मार्ट सिटी सांगला की तुमकां ती रॅम्प जाय करून हय स्मार्ट सिटीचे कोण येयले ते इंजिनियर खंय ते मागीर पळय थिंगासर खांबो हे केला तेमी थिंगासून इतलो पासून 30 मिटराचो तेमी ओके म्हणून सांगून गेले आनी दाखयले आनी जो प्लान हाडलेलो पळय तो कसो दाखयलो दोनूय वतान स्लिप केलेलो म्हणजे तुमी व्हडी वयर काडपाची आनी हिंगा व्हरपाची म्हणून आज्यान तुम्ही आता लास्ट इयर पळय तुवें सांगलेले न्हू लास्ट इयर तुम्ही असेंब्लीन येयलेले हय आणि त्यांना पळय गेल्या वर्सा तुम्ही असेंब्लीन येयले पळय तेन्ना तुम्ही तुमच्या MLAकूय मेळलेले आनी म्हाका फिशरी डिपार्टमेंट फिशरी मिनिस्टराकूय मेळलेले सो तुमकां तेन्ना कितें सांगलेलें करून न्हू हांव जेन्ना गेल्लो पळय तेन्ना आमी आमच्या आमदाराक मेळलेले हांव वोटर पणजेचो हांव पणजेचो वोटर आमकां कितें सांगलें आपूण येवन तुमकां मेळता आपूण येवन तुमकां मेळता म्हणून मागीर ते फाटल्या दिसांनी असेंब्ली पत्ती चालू जाली तेन्ना आनी तो पावोंक ना पूण तो पावोंक ना तर कोण तरी येयलो आसतलो न्हू पळोवंक तरी आमी हिंगा अशें कितें केलां कितें वायट केलां कांय करिना बुरशेपणां करिना कांय ना तुमी सांगले जेवंक बसप ना जेयना पूण त्या वतान पळय सगळे पार्सलां सोरो घेवन वचून सोरो पिताय थिंगा आनी येदो परशुरामाचो पुतलो दवरला देवाचो तेजे सकयल सोरो पिताय आमी कितें करता आमी कितें मागता तुमकां कितें डिमांड केला कांय ना फकत रिक्वेस्ट करता की आमकां तो धोको बांदून दिया एटलिस्ट आमी आमच्या ना थिंगा आमी आहा थिंगा आसूं कितें हेल्प करा फिशरीज डिपार्टमेंटाक ते मिनिस्टरा कडेन हांव गेलोलो हांव मेळपाक गेलोलो तेन्ना ताणें म्हाका कितें म्हणलें तुमी वचून बाबूश सराक मेळा आपूण ताका सांगता तेका तुमी वचून बाबूश सराक मेळा म्हणून हांव गेलोलो मेळपाक मेळलो तेका मेळलो सांगला तो कितें म्हणलो आपूण पर्सनली पळयता तुमी चला इतलें म्हणलें आमी येयले आनी हे फुडें कांयच प्रोसेस जावंक ना आमकां कांय सांगूंक ना कांय ना कांय ना आमी दोन फावटी या सगळ्या ऑफिसांनी लोकांनी गेले बेकायदेशीर असे कांयच करूंक ना हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकाराक सांगूंक सोदता की हे सगळे जे भाव एकठांय जाले पळय तांणी बेकायदेशीर कांयच करूंक ना फक्त तांचो जो हक्क आसा तीच तांची मागणी आसा तीच तुम्ही पुराय करात इतलेच तांकां पुरो आमचे ते पोवन येवन ते खंय आमकडे दुसरो लुगार ना तितलेच अगर येवदान आनी खंय लुगार आसलेलो आहा तांकां दिसता आमकां ते आतां फेरीबोटीच्या रॅम्पार व्हरून दवरतले म्हणल्यार थिंगा आतां कॅसिनो कडेन आहा थिंगा ते दुसरे कोणाचो पोन्यो आहा तांकांय ते लावंक दिना आमी खंय म्हण लायताले पलतडी व्हरून लायताले पलतडी कोण लावंक दिना हांव कितें म्हणून कसलोय तुमचो प्रोजेक्ट येता न्हू थिंगा कोण आहा ते तुमकां पयलीं खबर आसता तुमी बेश्टे सेंट्रलाक धाडना थिंगा हें करूंक जाय तुमकां खबर आसता न्हू की कोण आहा हें ना म्हणून तेंचेय पळया न्हू तुमी आमी तुमकां तुम्ही लायताले थिंगा न्हू हय पळय म्हाजे फुटावण आहा थिंगा तुमचे काडून कसिनोक दिले तो आतां धोक्यार आमी पोन्यो काडटाले तो फेरीबोटीचो राम थिंगासर ते आमकां काडूंक दिताले आतां कॅसिनोक तो दिला पळय आतां फूल धोको कॅसिनोक गेला न्हू थिंगासर ते एक मोटरसायकल लावंक दिना ते पूण तेंच्यो गाडयो लागता
ते पळय कोण गायड बायड आहा तेंच्यो गाडयो भितर आसता, पण आमी पोने व्हरून लायला तर ते आमकां काड म्हणटा. ते भायले सेक्युरिटी कोण आहा ते काड म्हणटा, आनी आमी तिका इंटरफेअर जावंक जायना, कित्याक तो तांकां दिल्लो आहा न्हू, कोणा कडेन म्हूण झगडटले. तिंगा तुम्ही रुपये सगळे काडटाले थिंगा? काडटाले, शिपयो सगळ्यो तिसऱ्यो पडटाल्यो. आता पडटा काय जमीन जाला काही, जमीन जाला ही काही. चिखल पडला सगळे कुसला सो आता तिका तिसरे पडलेले गेल्या वर्साक. ते कितें प्रोग्राम येयलो तेणे आख्खे हेजे ब्लिचिंग पावडर सोडलो, न्यूजार बीन येयले, आख्खे गेले. 2000 लिटर कोणा कडेन उलयताले आमी. पूण आता तुम्ही तिंगा वयता तुमकां करपाक दिता थिंगा? आता हांवें फुटाणे घातला पळय, म्हाजे फुटावण आहा. हांवें पावसान एकदां नुस्तें म्हाका पडलें शेवटे, ते न्यूजार बीन येयलो, म्हाज्या फ्रेंडान न्यूजार येयलेले, न्यूज रिपोर्टर तेणे घातलेले. तेजे उपरांत आयज पासून म्हाका नुस्तें मारूंक मेळना. आता कितले 6-7 म्हयने जाले हांव बेकार आसा. कित्याक ना थिंगा उदक सुकता ना कितें, कित्याक सगळे कडेन वयता थिंगा चंबर पॅक जाता दर्याचे, ते उदक सुकना सारकें. आता आमी कितें करपाचें? जी कामां आसा पळय ती विनासायाच जाता. काय तांकां कोण ते म्हणटात आडयना, न्हू. रिस्ट्रिक्शन ना, काय ना. पूण हांकां कित्याक रिस्ट्रिक्शन, हांकां कित्याक आडयता तुम्ही? कशिनाची फेरी बोटी पळय आता तुमकां त्रास जाता ते ह्यो तुवें आख्खेच पावसान सोड ते कांटाय घालूंक मेळना, कांटाय घालूंक मेळना. आनी आतां पळय ते कोण पांटलेकार ते काय हिंगा सरले न्हू, ते बिंदास मागता नुस्तें मागता. सकाळी 4 येतात, 3 गाडयो हाडतात, तेंच्यो गाडयो भितर घेता ते, भितर घेता ते. तेंच्यो गाडयो भितर घेता फेरीबोटीच्या रांपार. 3 गाडयो लागतात टेम्पो तेव्हा. तांकां कोण वाचतो? कोणाक म्हूण सांगतले, कोणा कडेन मागतले सांग. म्हणटाय तुम्ही नुस्तें मारा, तुम्ही नुस्तें मारा, नुस्त्याचो इन्व्हेस्टमेंट करा. आता कितें आमी फार्मिंग करतले जाल्यार ती तरी जमीन दी, आमी फार्मिंग करता. आता हे फावटी सबसिडी चड फार्मिंगाकूच येयला न्हू, आमकां हिंगा व्हड मारून दी, आमी हिंगाच पोसता चड नुस्तें बिस्तें आनी बोडी बंद करता. तशें तरी करया न्हू. फायनल आता तुमकां जाय कितें रॅम्प जावं आनी एकूच रिक्वेस्ट, आमकां एक रॅम्प जावो. आणि काय नका. पार्किंग जावं हिंगा. आमचे आता हो आमकां लुगार दिल्लो आहा तेणे ऑलरेडी, तेमी म्हणला ते ना होच आमकां रॅम्प करून दी, आमचो कांय डिमांड ना. तांकां तर प्रॉब्लेम जाता हिंगार दिवपाक. आमकां भितरल्या वतानपासून दिल्या उपकारता. आमकां फकत फोने वयर काडपाक जाय, कांटाळे पालोवपाक. कांटाळे हाडले की देंवोवपाक एटलीस्ट जाय न्हू. उदकान धरून आमी कांटाळे देंवोंक शकना दर्यान, वयर काडून देंवोंक जाय. पायच काडा म्हणटा थिंगासून खंय व्हरतले आमी खाबळ सामान. सगळे आमचे कांटाळे आहा, फोने आहा, सगळे हूंय व्हरून दवरतले. हूंय आहा लुगार दवरपाक बाबा. मातशे प्लीज मातशे रिक्वेस्ट करता की इतले मातशे पयशे आमचे येवन कोण येवन पळयना हा का मेले ते मातशे पळया बाबा. व्हडलो उपकार आसा तुमचे.